नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. राज्यात कोरोना पॉझिटिव्ह केसीसच्या बाबतीत उत्तर कन्नड जिल्ह्या पयले नंबराचेर. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोविड पॉझिटिव्ह केसीस वाडटी आसात आणि आता गावागावात कोरोना विस्फोट जाती आसा. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीन सांगिल्ले प्रमाणे कोविड पॉझिटिव्ह केसीस उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अति जोरान वाडटी आशिल्ले निमित्ती उत्तर कन्नड जिल्हा कोविड पॉझिटिव्हच्या बाबतीत पयले नंबराचेर आसा. गेल्ल्या मे 5 तारखेच्यान मे 12 तारीखपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस अत्यंत जोरान वाडटी आसा आणि आता गावागावात कोरोना विस्फोट जाऊ लागला. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीन सांगिल्ले प्रमाणे देशात कोविड पॉझिटिव्ह केसीस 21% आसा. जाल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पॉझिटिव्ह केसीस दर 46% आसा. म्हटल्यार 2 मनशां भितर एक पॉझिटिव्ह केस मेळची आसा. जिल्ह्यात दिवसाक सुमार 1700 कोरोना टेस्ट जाती आसा. जाल्यार ह्या टेस्टा भितर 800 ते 900 लोकांक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळची आसा. 15 मेक अरबी समुद्रात वादळाची शक्यता, मच्छीमारांसाठी सावधानतेची सूचना. कारवार. अरबी समुद्राच्या करावळी भागात जोरदार वाऱ्यासकट मुसळधार पावस पडचो संभव आसा अशें हवामान खात्यान इशारो दिला. जिल्ह्याच्या करावळी भागात जोरदार वारो व्हांवन पावस पडचो संभव व्यक्त केला. म्हण 15 मेक मच्छीमारी लोकांक समुद्रात न उतरता समुद्रात गेल्ले बोटी बेगी धक्यार येवं जाय अशें सुचयलां आनी ह्या चंडमारूत पावस वाऱ्याच्या नुकसाना वाचोवूंक जाय ही खबरदारी घ्या अशें जिल्हाधिकाऱ्यान सुचयलां अशें कळयलां. कोरोना महामारी लागून उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्यान कामगार परत गावात. सरकारच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे कामगारांक काम करच्याक कसली अडचण ना. एक तर गेल्ल्या लॉकडावना वेळार गांवांत गेल्ले बरेच कामगार परत येवं ना. कंत्राटदार आशिल्ले तितल्याच कामगारां खंयच्यान काम करते आशिल्ले. जाल्यार आता काही कामगार कोरोना महामारी लागून गांवां गेले आसात. जे बी कामगार आसात तांकां काम करच्या जाग्याचेर येवच्याक कसली वाहनांची सुविधा ना. वाहनाचेर येयल्यान बीन तांकां पोलीस दंड घालची आसा. दुसरे बाजून कंत्राटदाराक बांदकामासाठी रो मटेरियल बीन येते ना. ताका लागून काम थांबून आसा. कामगाराक पास दिवच्याक बी साध्य जाते ना, कारण कामगार आज येयले फाल्यां येनात. ताका लागून आता सामान्य लोकां बरोबर कंत्राटदार बीन त्रासात आसात. सार्वजनिक लोकांक उत्तम वैद्यकीय सेवा दिवचेसाठी शासकीय रुपाली नाईक हेंगेली सूचना. अंकोलात दिवसेंदिवस कोविड पॉझिटिव्ह केसीस वाडटी आसा. वैद्यकीय सेवेचेर कसलोही विपरीत परिणाम जाय नासतना रोगी लोकांक उत्तम सेवा दिवचेसाठी कारवार अंकोला विधानसभेची शासकीय रुपाली नाईक हेमी डॉक्टरांक सल्ला दिलो. अंकोला तालुक्यांतल्या हट्टीकेरी, रामानगुळ्ळी, हिल्लरू आणि बेलसे प्राथमिक आरोग्य केंद्राक भेट दिवन पाहणी करून डॉक्टरा कडेन चर्चा केली. ह्या वेळार स्थानिक नेते, डॉक्टर, आशा कार्यकर्ते व वैद्यकीय कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.